बेगी बेगी बैसारा गो हाऊ रेडी आसा बाय आय एम ऑल्सो रेडी माय लेट्स गो कई सवारी माय सुनांची अरे रे रोणीच्या घरा जेवणा गपयला रे वय वय लिडी आंटीन वत्ताय दाखयला आमका आज रॉनीच्या पप्पाच्या रिटायरमेंट लेकर जेवण दवरला किते पोट कुत्र बसवून आसा न्ही तुम्ही मका डेली आणि वत्ताय ना पहिलाने वय तट्टो म्हाकाय मस्त वत्ताय दाखयला ताणे म्हाका लिडिया घडे उलोवंक आसुरलें लज दिसना की तुमका रिटायरमेंट चार्ली अंकलाचे ताणेच तुमका आपोवना आणि आमच्या आणि तांच्या जाग्या विशयांत झगडे सोडून आसता पावानातल्या तो एक पिवडो रॉनी ताच्या जिबेर तो एक कोणाचे बरे उतारे उलयना आणि तुम्ही सगळे ताच्या घरात जेवणा वेतात अळे रे झगडे सक्कड मुतीन धरूंक नजो रे आणि असा न्ही आज लाद्रोमाचे कॅटरिंग तांचे जेवण कितले बरे आसता वत्ताडी तू येता मोळूंक उत्सवेचे मो दट्टू ताणी आमकां मोगान आपयला न्ही आमी वसो जाय मू आमच्या घरा फंक्शन आसता ताणी येवंक आसा मू तानी येऊन केल्ले मस्त जाला तुम्ही काही वेची गरज ना मरे ते भितर आसा माय भितर स्वस्त आसा मग ते फ्राय कर शे इतले बरें करणं रेडी जावन मेकअप करणं सगळे वेस्ट जाऊन गेले आतांच इजी असले की दट्टू न्हू म्हाका रांदूंक पुरो जाता तुम्ही बैसन हांगा तुम्ही हांगाच आसात की लिडिया बाई तू हांगा आमगेर येवंक तुम्ही बैसारल्यात मू ना लिडिया बाई आत्ता एक कॉल आयलें आमच्या कुटुंबाचो एकलो हॉस्पिटलांत आसा ताका पळोवक म्हूण आमी भायसरले वय की तर तुम्ही हॉस्पिटल वसा गोड बी खंय आसा गॉड वी आता इल्लो मात्र भितर गेलो आता कितें जालें कोण बी सोदून आयली तूं गोडवेनी रोणी पिवन बसून असली गोडबी ताची पर्स घरासून आयलो म्हाका चार्लीन धाडले गॉडवी तुमगेर आसलो गे वय आमच्या घरात जेवणाक आयलो हा